जुवारी पुलाची दुसरी लेन आयतारा सावन येरादारी खातीर उक्ती जातली। पुलाच्यो 8 लेनी आता येरादारी खातीर उक्त्यो आसतल्यो। 22 डिसेंबराक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण जाल्लें। ह्या पुलाक लागून आता येरादारी कोयणी उणी जातली। तशेंच पणजे सावन मडगांव आनी मडगांव सावन पणजे वचपाक कमी वेळ लागतलो, अशें दिलीप बिल्डकॉनाचो वेवस्थापक ज्ञानेश्वर देशमुख हांणी सांगलें। काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी पदाचेर माणिकराव ठाकरेची नियुक्ती केल्या, जाल्यार काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर हांचे कडेन 4 राज्यांची जापसालदारकी दिल्या। त्रिपुरा, सिक्कीम, मणिपूर आनी नागालँड ह्या 4 राज्यांच्या प्रभारी पदाचेर गिरीश चोडणकर हांची नियुक्ती केल्या। देखून गोंयच्यान लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाच्या चोडणकराच्या विचाराक पूर्णविराम मेळिल्ल्याची चर्चा सुरू जाल्या। ठाकरेची नियुक्ती जाले उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तांकां परबी दिल्या। कोरोनाचो नवो व्हेरियंट JN1 आता देशभर पातळपाक लागिल्ल्यान हुस्को वाडला। देशभर सयत गोंयांत JN1 दुयेंती सापडपाक लागल्यात। फाटल्या 2 दिसांत JN1चे 19 दुयेंती सापडल्यात। शुक्रार आनी शेनवार 24 वरांत गोंयांत नवे 10 कोरोना दुयेंती सापडिल्ल्यान एक्टिव्ह दुयेंत्यांचो आंकडो 32चेर पावला। रिकवरी रेट 98.46% आसा। लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची। वास्कोच्या शिवानी राजावत मरण प्रकरणात घोव अनुराग सिंग राजावत हाचे आड हुंडोबळी कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलो। मुरगांव उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या अहवाला उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली। वास्को पुलिसांचे चौकशेत 20 लाख रुपयांचो हुंडो दिवंक नाशिल्ल्यान छळ केल्ल्याचे चौकशेत स्पष्ट जाले। गोंयकारांक नुस्त्या सयत भाज्जेची सच्च्या जिवितात तितलीच गरज आसा। भाज्जेच्या दरांत वाड जायत आसा। कांदो बाजारात 50 रुपया किल विकतात। कांदो आमकां जेवणात जायच पडटा, पूण फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यांचेर कांदो 35 रुपया किल ह्या दरान विकतात। हेर भाज्यांच्या दरा सयत मसाल्याचे दरूय वाडल्यात। अंतर्गत रस्त्याचेर न्हीद जाल्यार फक्त गोंयच्या शिमेचेरूच
टोल नाके आसतले, मुख्यमंत्र्याचे विधान आसा। मजगतीं चोर्ला घाटांतल्यान वचपी सांखळी खानापूर बेळगांव रस्त्याक समांतर रस्तो बांदून दिवपाचो प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी मान्य केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळेत पूज्य साने गुरुजी हांच्या 125व्या जयंती निमतान कथाकथन मेळावो जालो। ह्या मेळाव्यात 150 परस चड विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले। कथा मेळ्याचे अध्यक्ष पांडुरंग नाटकर्णी तशेंच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या मेळाव्यात पूज्य साने गुरुजींचे विचार मांडले। धारगळ 2 खाम वाठारांतल्या सोबितीकरण केल्ल्या रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात। सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवन लेगीत संबंधिताचेर कारवाय जायना। अशेंच वाठारांत कोयराचें प्रमाण वाडले जाल्यार लोक दुयेंस पडपाक शकतात, अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। देखून संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केल्या। सरकाराच्या हर घर जल येवजणेचो पर्दाफाश। दर फावटी मुख्यमंत्री आपल्या भाषणांनी हर घर जल दिवपी गोंय हे पयले राज्य अशें सेगीतपणान सांगतात। मात गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटना दिश्टी पडटात। ज्येष्ठ नागरिकांखातीर दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या भलायकी तपासणी शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो। धारगळच्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानाच्या आदारान सिनियर सिटीजन्स फोरमान हे शिबीर आयोजित केल्ले। बाबा सावयकर सेवा प्रतिष्ठान संचलित सेकंड इनिंग्स केंद्रात हे शिबीर जाले। नामनेच्या दोतोरांनी ज्येष्ठ नागरिकांची भलायकी तपासून तांकां वखदां दिली।
शुक्रारा देसाईनगर साखळे भुंयगत केबलिंगाच्या कामाक लागून उदकाची पायपलायन फुटून लोकांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडलो. ताका लागून हे काम बंद करपाची मागणी करीत पालिका मुखेली, नगराध्यक्ष तशेंच 20 खात्याच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बसका घेवची असो सल्लो नगरसेवक प्रवीण ब्लॅगन हांणी दिला. तर भुंयगत केबलिंगाचे हे काम जानेवारी 1 मेरेन बंद दवरतले. तशेंच बेगीनूच बसका घेवन निर्णय घेतली अशी माहिती नगराध्यक्ष रश्मी देसाई हिणें दिल्या. किसान क्रेडिट कार्ड फक्त शेतकारांकच न्हय जाल्यार नुस्तेकार आनी दूधकारांक लेगीत मेळटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विकसीत भारत हे कार्यावळी वेळार सांगलें. हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर वीज दिवपाक गोंय हे पयलें राज्य जावन आसा अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उलोवप केलें. धारगळ 2 खांब जंक्शना कडेन उड्डाण पूल बांदचो अशी मागणी थळावे करतात. ह्या संदर्भात पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांकां निवेदन भेटयलां. हो उड्डाण पूल जावचो अशी थळाव्यांची आस्त आसा. ह्या जंक्शनार अपघाताचे प्रमाण वाडतूच आसा. हो उड्डाण पूल जालो जाल्यार अपघाताचे प्रमाण कमी जातले आनी लोकांक रस्तो क्रॉस करपाक सुरक्षीत थारतले अशें थळावे सांगतात. दोन 2050 मेरेन गोंय हरीत उर्जेचेर चलोवपाची मोख सरकारान दवरल्या. मात सरकाराची ही मोख पुराय जातली काय कितें हो प्रश्न. हाचें कारण म्हणल्यार ई गाडयांक खातीर गोंयकारांचो उणो प्रतिसाद मेळटा. ई गाडयांक खातीर म्हणून सरकारान सबसिडी दिवप चालू केल्ली ती दिवप कुस्तार जाता. सत्तरी अडवय वाठारांत शिरकून उरिल्ल्या 8 म्हशींक वाळपय उजो पालोवपी दळान जीवदान दिलें. 15 दीस मायज शिरकून उरिल्ल्यान 2 म्हशींक दलदलीच्या चिखलान मरण आयलें. जीवनदान मेळिल्ल्या म्हशींक उपचाराची गरज आशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळान सांगलें.
हे देशातले महत्वाचे पर्यटन केंद्र जावन आसा। गोंयच्यो दर्यावेळो जश्यो फामाद तशीच गोंयची देवळांय बी। गोंयच्या कांय देवळांनी 1 जानेरच्यान ड्रेस कोड लागू जावपाचो आसा। हातूंत फोंडेचे रामनाथी आनी मंगेशी देवळाचो आस्पाव आसा। देवळां ही फॅशन दाखोवपाची सुवात न्हय, तेन्ना देवळांत येतना ड्रेस कोड पाळचोच पडटलो अशें म्हणीत देवूळ वेवस्थापनान ड्रेस कोड लागू करपाचें थारायलां। कांय पर्यटक देवळांत आधुनीक कपडे घालून येतात, ताका लागून पावित्र इबाडटा। ताका लागून ल्हान कपड्यांनी येवप्यांक आतां ह्या देवळांनी प्रवेश मेळचो ना। मोरजाय देवीची जात्रा आयतारा व्हडा भक्तिभावान मनयली। ह्या वेळार गोंय तशेंच कोकणांतल्या भाविकांनी देवीचें दर्शन घेवपाक व्हडा आंकड्यान हाजेरी लायिल्ली। मोरजाय देवी भक्ताच्या उल्याक पावता अशी भावना आसा। जात्रेच्या फाटभुंयेर आयतारा सकाळच्यान वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। भाजपान लोकसभेच्या प्रचाराक आतां नेट धरला। फाल्यां भारताचो आदलो पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जल्मदिसा निमतान सुशासन दीस मनयतले। तशेंच 26वेर गुरू गोविंद सिंग हांच्या पुतांनी दिल्ल्या बलिदानाचे यादेस्त भाजप प्रत्येक बुथांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जातले। ते भायर जानेरच्या शेवटाक भाजपाच्या राष्ट्रीय परिशदेची बसका जातली। सध्या संघटन बळकट करून वेंचणूक जिखपाचें आमचें लक्ष आसा अशें राज्यसभा खासदार आनी भाजप गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलें। गोंयभर सध्या क्रिसमस मूड। इगर्जो सजयल्यात। ख्रिस्ती धर्माच्या घराघरांनी जेजूच्या जल्माचे गोठ्याचे देखावे, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल हे वातावरणात सध्या गोंयभर पळोवपाक मेळटा। गोंयभरात वेगवेगळ्या इगर्जेनी जेजूच्या जल्माची मिसां तशेंच क्रिसमस मूड सध्या पळोवपाक मेळटा। जेजूच्या जल्माचो हो उत्सव गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयतात। गोंयांत येवपी पर्यटकांक कशेंच लुटपाक दिवचे नात अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां। अतिथी देवो भव अशें आमी म्हणटात आनी आमी सदांच ह्या उतराक पाळो दिवन गोंयचें नांव आनी गोंयची संस्कृती तिगोवन दवरुया। सध्या 11 नायट क्लब सील केल्यात। ह्या फुडें जर खंयचे नायट क्लब्स वा डान्स बार सारकिले बेकायदेशीर वेवसाय नदरेक येत जाल्यार खपून घेवचे ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें।
बार्देस तालुक्यात चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, शिंदळकी वेवसाय आणि हेर बेकायदेशीर घडणुकांक लागून काँग्रेसीन सरकाराक उजरावन काढले। कोळमुटे बंद उडयल्ले डान्स बार कोणाच्या आशीर्वादान चलताले असो प्रश्न काँग्रेसीन उप्रासला। हायकोर्टाची बडी बसल्या उपरांतूच सरकार डान्स बाराचेर कारवाय करता। ताचे पयलीं हे डान्स बार कोणाक कित्याक दिसूना अशेंय काँग्रेस विचारता। नातला निमतान बाणावलेच्या पेले फर्नांडीस ह्या नुस्तेकार भावान आपली बोट रंगयल्या। बोटीचेर सुंदर असो सिक्रेट सांटा काढून ताचेर नखेत्रां लायल्यात। ही बोट पर्यटकांक पळोवपा खातीर बाणावलेच्या दर्यादेगेर दवरल्या। दर दिसा बाणावले दर्या पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक येतात। तांकां नातलाचें म्हत्व कळचें ह्या हेतान ही बोट रंगयल्या अशें नुस्तेकार पेले फर्नांडीस हांणी सांगलें। वेर्णा बिल्ला वाठारांत आशिल्लो रोड वेट ब्रिज वजन माप खात्यान बंद उडयला। हो पूल सारखे माप घेनाशिल्ल्याची कागाळ आयल्या उपरांत वजन माप खात्यान ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा। ही कारवाय शेनवारा सकाळी जाल्या। मडगावच्या रिंग रोडाकडेन आशिल्ल्या सुकिल्ल्या तणाक शेनवारा दनपारा अचकीत उजो लागलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उजो पालयलो। रस्त्या कुशीक कांय लोकांनी गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो। ते वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावना।